अहमद देवडी खुनशी हल्लो प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन आनीक दोग दुबावितांक अटक केली। फाटल्या दिसांनी पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली, मात कांय दुबावीत फरार आशिल्ले। मात आतां आनीक 2 जाणांक ह्या प्रकरणात अटक करपाक म्हापशा पुलिशेक येस आयला। ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांक न्यायालयान 5 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या। म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारांत 30 मेक जाल्ल्या खुनशी हल्ल्यात अहमद देवडी हाका मरण आयिल्ले। पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केली, पूण कांय दुबावीत फरार आशिल्ले। मात आतां म्हापशा पुलिशेन लक्ष्मीनगर हावसिंग बोर्ड हांगा रावपी आनीक 2 दुबावितांक ह्या प्रकरणात अटक केल्या। नारायण उर्फ बाबू भालेकार आनी मुट्टप्पा उर्फ सनी निकोडे अशी तांची नांवां आसात। तांकां महाराष्ट्रांतल्या बांदा हांगासरल्यान अटक केली। म्हापसा पुलिशेन ह्या दुबावितांक न्यायालयांत हजर केल्ले। ते प्रमाण ह्या दुबावितांक न्यायालयान 5 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या। म्हापसा गणेशपुरी जो अहमद देवडी मर्डर केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी पयलीं 3 जाणांक अरेस्ट करून ह्या केसी फाटल्यान इन्वेस्टिगेट करना फुडें अशें कळून येयलें की बऱ्याचशा भुरग्यांचो ह्या केसी फाटल्यान हात आसा आनी 3 अरेस्टा नंतर म्हापसा पुलिसांनी परत आनी 3 जाणांक अरेस्ट केले। ह्या 6 जाणांका GMFC कोर्टान ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आनी जो मेन अक्यूज आशिल्लो ताका म्हापसा पुलिसांनी जो RK आसा RK भालेकर हाका म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट करून तांकां GMFC कोर्टान 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली। आनी अशें कळून येयलें की जो RK आसा मेन अक्यूज ताचो खंय तरी भाव बाबू भालेकर होय सगळ्या हेतून इनवॉल्ड आसा आनी जेका सपोर्ट करपी जो बाबू भालेकर आसा त्याचो आंगडी सनी हाकाय म्हापसा पुलिसांनी काल अरेस्ट केल्ले आसा आनी आयज GMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस करून 5 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। ह्या देवडी अहमद केसी फाटल्यान सध्या मेरेन म्हापसा पुलिसांनी 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा। अशें कळ्ळें ताका की ह्या मर्डर केसी फाटल्यान बऱ्याचशा लोकांचो सध्या इन्वॉल्वमेंट आसा। म्हणटा टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोली।